म्हणजे आपल्या जाय तसो आपलो फायदो आसा जावं आपल्या खंयसर आपल्याक उच्च पदां मेळटली असली पॉलिटिक्स हांवें न करता. आय हॅव बीन व्हेरी स्ट्रॉंग टुवर्ड्स माय ड्युटीज आनी जे हांवें ड्युटीज जे करपाक जाय जो पॉलिटिकल हांवें रोल प्ले करपाक जाय तो म्हणजे सामकें ट्रू टू मायसेल्फ आनी म्हाज्या मनाक विचारून हांवें तो रोल प्ले केल्लो आसा. आयचे म्हणजे जे येता ते म्हाजे हेच फ्रेंड हांव जेंचे हांवें उल्लेख केल्लो आसा, जे म्हाजे पंच मेंबर्स आसा जावं एक्स मेंबर्स आसा, जे म्हाजे फ्रेंड्स आसा हे म्हाका टायम एंड अगेन म्हाका इम्प्रेस करताले की तुवें रिजायन जावपाक जाय. दुसरे पार्टीचे लोक सुद्दां म्हाका जे असले ते म्हाका सांगताले की तुवें रिजायन जावपाक जाय. जेन्ना हांव मिनिस्टर आसलो, जेन्ना हांव एक MLA आसलो, म्हाजो भर आसलो की सालिगांव ज्यो सुविधा आसा, साधन सुविधा आसा त्यो साधन सुविधा जावच्यो म्हणून. आनी म्हाजो कधी स्लोगन आसतालो की पुटिंग बेसिक्स इन प्लेस म्हणून. बेसिक्स आमचे कितें आसतले की हेल्थ सेक्टर, आमचे वॉटर सप्लाय, आमची इलेक्ट्रिसिटी. आणि ह्या दृष्टिकोनांतल्यान हांवें सालिगांव फर्स्ट टायम एक PLC दिले. आयज म्हाका लोक ते थँकफूल आसा. आयज ते डेंटिस्ट्री सुद्दां चालू जाल्ली आसा आनी ते लायन लागता. आयज सालिगांव पीपल हॅव टू गो टू पर्वरी नाल्यार दे हॅव टू गो टू कलंगूट, कांदोलीम. पण दे हॅव डेडिकेटेड PLC टुडे. ती मातशी वाडोवपाक जाय, 20 बेडेड PLC करपाक जाय. आमच्या सालिगांव म्हाज्या टर्माक वेन मायकल लोबो वॉज MLA फॉर सालिगांव, आय वॉज MLA फॉर मायकल लोबो वॉज MLA फॉर कलंगूट and I was MLA for सालिगांव. तेन्ना आमी बरोबर एक 20 MLD प्लांट सालिगांवांत आमी प्रपोज केलो आनी ते इनॉग्रेट केल्ले विथ द हँड्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर. आनी फिलीप नॅगी वॉज देन WRD मिनिस्टर. इलेक्ट्रिसिटीचे सांगता जाल्यार सबस्टेशन आमी हाडले हांगासर. आनी जो आमकां पावर कट आसतालो तो पावर कट एवॉयड करपाक लागून म्हणजे तेन्ना लोड शेडिंग चालू जाल्ली. तेका लागून आमी इम्प्रेस केलें की सालिगांवाक एक इंडिपेंडंट सबस्टेशन आसचें. आनी ते सबस्टेशन 30 kVAचे सबस्टेशन रायट फ्रॉम आमी कोलवालेच्यान ती सालिगांव हाडपाचो प्रयत्न केलो. सालिगांव वॉज डिसकनेक्टेड टू पणजी. पणजेच्यान एक डेडिकेटेड लायन सालिगांव हाडली. सो वेन एवर दीस लायन इज हांगासरल्यान जो पावर कट जातालो पणजेच्यान ती लायन रिस्टोर जाताली. आनी रस्ते वायडनींग म्हणून अशी खुबशी कामां आमच्या टर्मान जाली. आनी लोक आमकां सांगताले की ही कामां जावंक जाय. म्हाजी जवळ जवळ मोर दॅन 97 वर्क्स एट दॅट टायम म्हाजी पेंडींग उरलेली. आनी ती करपाक लागून दॅट वॉज द मेन इंटेंशन टुवर्ड्स म्हाका दिसता जॉईनिंग द BJP. म्हाज्या फ्रेंडांनी तेन्ना आयज जसं म्हाका डिजायन सांगता त्या फ्रेंडांनी म्हाका तेन्ना सांगलें तूं जॉईन जावपाक जाय आनी जॉईन जावन आमची उरलेली कामां आसा ती उरलेली कामां करपाक जाय. टोटल 97 वर्क्स एट दॅट टायम. तर ही सगळी कामां करता आसतना आयज म्हाका लोक सांगता की आयज जे इश्यूज सालिगांवाक त्रास करता, आयज जे इश्यूज सालिगांवाक विच आर नॉट एड्रेस्ड by the dispensation today are mainly the garbage issue आसा आमच्या सालिगांवान. म्हणजे लोकांक सालिगांवच्या लोकांक त्रास जाल्ले आसा गार्बेजून. तो प्लांटाची दुर्गंधी, एक्सटेंशन ऑफ द प्लांट आनी त्याच्यान ट्रॅफिक जे मुवमेंट जाता सालिगांवच्यान विथ लिचर्ड आनी गार्बेज वॅन्स जो ट्रॅव्हल जाता तो एक इश्यू व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आयज आमचे ग्रामसभा जे आमकां झगडे पळोवपाक मेळटा त्यो ग्रामसभात प्रायमरीली जे आमच्या सगळ्या दोंगरांक पत्रे मारल्या. म्हणजे जे आउटसायडर येता आणि दोंगर येता एनडीझेड जे नो डेव्हलपमेंट झोन्स ह्या झोनांनी जे एरिया जाता ते आज एरिया कन्वर्जन करपाचो प्रयत्न जाल्ला. तो एरिया फार्मलँड म्हणून करून विकपाचो प्रयत्न जाल्ला आनी दीस इज स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्टेड बाय ऑल द ग्रामसभाज. तर ह्या सारखे इश्यूज म्हाका दिसता एड्रेस करपाची गरज आसा. म्हाजी आयडियोलॉजी सिंपल आसा. म्हाजी आयडियोलॉजी इज वर्क ऑफ द पीपल, डेव्हलपमेंट ऑफ द पीपल अँड बेटरमेंट ऑफ माय विलेज. I shall stand by the people of Saligao in support of the people of Saligao. आणि म्हाका दिसता माझे कमिटमेंट, माझी आयडियोलॉजी रिमेन्स एज अ प्रायोरिटी and Saligao remains my priority. Thank you. जस्ट इन मेन हे सांगू ना रिजन की तू BJP कित्याक सोडटा ती? BJP सोडटा हेका लागून की सगळे माझे फ्रेंड तुका पयलीं स्टार्टींग सांगलें प्रेस कॉन्फरन्स स्टार्ट करतना म्हटलं की जे फ्रेंड्स आसा माझे, जे पंच मेंबर्स आसा, जे एक्स पंच मेंबर्स आसा, जे पार्टीन आसा, जे इवन थोडे BJP पार्टीन आसा तेंच्यांनी म्हाका इम्प्रेस खूब तेंप जालो. वर्सभर म्हाका सांगताले की जे तुवें पार्टी सोडपाक जाय, तुजी गरज आसा. देर इज अ बीग वेकन्सी सालिगांवान. देर इज नो कॉम्पिटिशन एट ऑल. आमकां तुजे सारको कोण तरी परत जाय हांगा सालिगांवान. एक्चुअली आय वॉज लिटल म्हणजे मदीं हांवें गिव अप केल्ले भशेन आसलें. पूण ह्या लोकांच्या जेंच्यानी म्हाका इम्प्रेस कोण केलो की तुवें परत येवपाक जाय. हेका लागून हो म्हजो मूव आसा. सगळ्या फ्रेंडांनी म्हाका इनिशिएट केलो आसा मूव हो. आनी त्या सगळ्या फ्रेंडांच्या हेचेर तांचो म्हाजेर विश्वास आसा. आणि तसोच हांवूय तेंचेर विश्वास दवरता की तेंच्यानी म्हाका फुडें काडला. ते सगळे म्हाका बॅक करतले.
whatever political journey I have in future, they will stand by me. आयज जे लोक हांगासर म्हाजे बरोबर येयल्ले आसा, these are the people who have forced me. There are many other people who cannot come here. आणि जे लोक आयज म्हाका हांगासर सांगला की तुजो अशे खुबशे लोक आसा, व्यावसायिक आसा, धंदेकार आसा, जे आमचे ट्रेडिशनल लोक आसा, तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका आयज रिजायन जावपाक म्हाका भाग पडलो आसा आणि ताका लागून हांवें पण तू म्हाका सांग जयेश बाब, दोन गजाली आसा. तुम्ही म्हटल्यार की लोकांक तुम्ही परत जाय एक, आणि दुसरे तुम्ही बीजेपी सोडल्यात. ही रिजनल ही व्हडली पार्टी आसा बीजेपी. जर ह्या पक्षान तुम्ही म्हटलं काही मुद्दे मांडले की आपली अमकी अमकी कामां जावपाची आसली, हे पक्षान रावन जर तुमकां ही कामां जावं शकली ना जाल्यार ती दुसऱ्या पक्षान वचून हे लोकांच्या म्हणण्यानुसार तुमी वयतले आनी करतले अशें दिसता तुमकां? पळय, सध्या जो विद्यमान आमदार आसा तेका लोकांनी वोट केल्लो आसा. ही हॅज द मॅन्डेट टू डू वर्क. आणि आय हॅव नॉट अ सिंगल इन्स्टन्स तेच्या जो खंयसर हॅम्पर करपाक जावं ते आडोवपाक करपाचें काम हांवें करूंक ना. सो ही हॅज बीन गिवन मॅन्डेट, गिवन अ टर्म. त्या टर्मा भितर कामां जावंक ना. म्हाजो मूव असलो की तुका सांगल्या प्रमाणे 97 वर्क्स प्लस जी वर्क्स इन पायपलायन आसली. आयज इनॉग्रेशनचो पूल पळयशात जाल्यार सगळ्यांचे पयलीं ऑलरेडी इनॉग्रेटेड थोडीशीं कामां आसात. ती कामां फुडें वचपाक जाय आसली. 97 वर्क्स म्हाका परते फुडें वचपाक जाय आसले. आनी एक म्हाका दिसतालें की ही कामां सालिगांवां अत्यंत गरजेची म्हणून. तुमचे बेसिक्स जे आसता सालिगांवाचे मेन जे मुद्दे आसले ते मेन मुद्दे म्हाका दिसता स्लूज गेट्स आसले ते हांवें केल्या. मागीर म्हणजे ज्यो शेतां बुडटालीं तितली वर्सांच फायल मूव जाता की परत आमकां एक वॉयस जाय आणि हो वॉयस आमकां रिप्रेझेंट करपाक जाय. ओके जयेश, म्हाका सांग पळय, तू मर्ज केले गोवा फॉरवर्ड जेन्ना तू मर्ज जावन बीजेपीन येयलो तेन्ना तुवें सांगलेलें की डेव्हलपमेंट आनी हे ते खूब एजेंडा आशिल्ले त्या टायमार. सो आतां तू बीजेपीन आसा, सो बीजेपीचो तू फाटलो कॅन्डिडेटूय कॉन्टेस्टूय केले. सो आतां तुका दिसलें की बीजेपी तिकेट दिवची ना, जावं बीजेपीन रावन तुजें कामां जावची ना, डेव्हलपमेंट जावचें ना? बीजेपी तिकेटीक अजून टायम आसा. हय, तिकेट दिवपाक अजून तिकेटीचे तेजेर सर्वे जावना. तिकेटीचे तेंच्यांनी अजून हे घेवंक ना, नांवां घेवंक ना, कोण इंटरेस्टेड आसा कोण इंटरेस्टेड ना. म्हाजें रेजिग्नेशन मच बिफोर तिकेट डिसिजन. सो तिकेट जातली केन्ना जातली, तिकेट दितली एका दितली, तेंचो प्रोपर सर्वे आसता. तो सर्वे करून ते कोणाक तिकेट आय एम रिजायनिंग मच बिफोर. आनी म्हाका आमच्या लोकांक अशें दिसता कांय रिजायन जावचो म्हणून. आनी एक्चुअली दीस इज व्हेरी पेंडींग डिमांड. खूब तेंप जावन म्हाका लोक सांगता पूण रिजायन जावन करचें कितें? इंडिपेंडंट रावचो काय कितें? रिजायन जावन म्हाका कामां करची. कशी कशी करतले? कार्यकर्त्यांनी सांगले बीजेपी सोड म्हणून कार्यकर्त्यांनी कित्याक ते विचारूना तांकां कित्याक सोड म्हणटा बीजेपी. तेंका एक वॉयस जाय आसलो. ते जे म्हाजे बरोबर कार्यकर्ते आसले, म्हाका दिसता जे वर्क विल बी फॉर गोवा फॉरवर्ड, जे बीजेपीचे कार्यकर्ते आसले, जे बीजेपीचे कार्यकर्ते म्हाज्या बरोबर काम केले, आयज सगळे आयज त्या कार्यकर्त्याक लेफ्ट आवट. म्हणजे हे हेंकां खंयचोच काम ना. आनी हे पॉलिटिकली सामके इम्पॉर्टंट मनीस जेंकां आयज कितेंच इम्पॉर्टन्स उरलो ना. जयेश बाब, आता तुम्ही बीजेपी सोडला मान्य आसा. जेन्ना बीजेपीन आसले तेन्ना जी तुमची कितें कामां आसली ती खंय तरी आमदार आसात. आता कोण तरी म्हणजे केदार नायक आसा, त्याच्या बरोबर तुम्ही डिस्कशन केलें बीजेपीन आसतना की बाबा ही कामां जावंक जाय, आमच्या कार्यकर्त्यांचे अशें अशें म्हणणें आसा, आपले जे कोण वेल विशर आसा तेंचे अशें. खंय कमी पडले तुमी, कितें दिसता तुमकां? खंय बीजेपी कमी पडली? आमी कमी पडोंक ना. जी कामां आसली ती आमी दाखोवन दिली आसा ही कामां जावपाक जाय. थोडी कामां तरी केली, थोडी कामां करपाची उरली. पण जी मॅक्झिमम कामां आसली, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आतां चालू आसा, लायटीचे ती कामां चालू आसा, ती म्हाका दिसतालें की हांव बरे तरेन करून पावतलो म्हणून म्हाका तेन्ना दिसलें की हांवें इनिशिएट केल्ली कामां. म्हणजे आमच्या हितून मोठे मोठे मिनिस्टर जावन गेले, म्हणजे चीफ मिनिस्टर सुद्दां जावन गेले, हेल्थ मिनिस्टर जावन गेले. पण देर वॉज नो PHC. एक बेसीक जी साधन सुविधा लागता बेसीक, आनी तो म्हाज्या टायमान असो सायडीक विश्वजीत राणे वरतलो. तेजो जेन्ना डिमांडाचेर उलयतालो हांवें म्हणलें सर आमकां PHC जाय. आनी तेणी देर एन देन ही अनावन्स द PHC फॉर सालिगांव. तेका हांव तेन्ना ग्रेटफूल आसलो. आनी खुबशीं अशीं कामां म्हाका दिसतालीं की जातली कामां म्हणून. पण आय वॉज देर इन द पार्टी फॉर अ व्हेरी ब्रीफ टायम. आनी हांवें म्हाका एक्झिक्युटीव आहलो, पण हांवें मस्ट अटेंडेड 1 or 2 एक्झिक्युटीव. आनी ते सगळो भितरले पळयलो माय स्टायल ऑफ पॉलिटिक्स आनी द स्टायल ऑफ पॉलिटिक्स वीच इज गोईंग ऑन इज कंप्लिटली डिफरंट. म्हणजे जो आमदार आसा तेच करचे, तुमकां हितून रोल ना. सो देर वॉज नो रोल फॉर मी एक्चुअली. म्हणून म्हाका दिसलें की आय शूड स्टे असायड अँड लेट द आमदार हू इज गिवन अ मॅन्डेट वर्क फॉर द पीपल.
आमदारान खंय तरी तुमकां निग्लेक्ट केलें अशें म्हणपाचें आसा कामां आमदाराचें काम करतना आमदारान केलें आमदाराचें काम आपण त्या खात्याने आपण केलें पण म्हाका दिसता की जे जे कामां जी जावंक जाय आसलीं म्हणजे फॉर एग्जाम्पल जे इश्यूज सालिगांवान रियली डेव्हलप करता to sometimes stand against take a stand against the government, which is not taken. आम्ही त्यांना गाडी हाडयताले आम्ही त्यांना गार्बेज व्हॅन्स हाडयताले आय वॉज देअर माझ्या कलिग्साच्यो गाडी हाडताल्यो आमी ते गाडी परत हाडटाले सालिगांव वॉज प्रायवेट सालिगांव वॉज इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता थंयसर खंय तरी कित्याक जाता पीपल ऑफ सालिगांव आर रियलायझिंग दीस आनी म्हणून तेंच्यांनी म्हाका एक्सप्लेन केलें हे प्रश्न आसले पळय ते खंय तरी तुमी मुख्यमंत्री अथवा जे पार्टी वयर हायर ऑथॉरिटी आसा थंय पर्यंत पावूंक ना अशें तुका दिसलें ना सगळ्यांनी खबर ना सगळ्यांनी साईड विजिट्स केले आपण खूप पयलीं दिवं तू शकता. पार्टीचेर इतर बेजार लोक आहा खूप अशे कारण पार्टी डेव्हलपमेंट करना अशें अशें आहा कितें कारण एक्झॅक्टली डेव्हलपमेंट करता आणि डेव्हलपमेंट करता देर आर प्रायोरिटीज हय. दीस प्रायमरी थॉट तेजे प्रायोरिटीज आसा माझे प्रायोरिटीज वेगळे आसता माझे प्रायोरिटीज वेर टुवर्ड्स द पीपल ऑफ सालिगांव तेंच्यो प्रायोरिटी वेगळ्यो आसू शकता माझें थिंकींग वेगळें आसा प्रत्येक जाणटे विचार तशें आसना माझ्या विचारा प्रमाणे माझ्या लोकांक कॉन्फिडन्स जालो माझ्या टर्माक लोक निर्भयपणे माझ्या ओपोजीट उलयताले असे खुबशे इश्यूज लोकांक दिसता की आयज टॉप म्हणून तुम्ही सर आता खूप पाडो वाचलो पळय खुबशी कामां उरला म्हणटा तुम्ही आमदारान कांयच करूंक ना म्हणटा आता 5 वर्सां ऑलमोस्ट आमदारान केलें काम आमदारान जे आमी जे स्टार्ट केले इनिशिएट केलेले काम जो 2020 प्लांट इनिशिएट केलो तो ही कंटिन्यूअसली कॅरी फॉरवर्ड दॅट वॉज द रिक्वायरमेंट जे एक तू म्हणटा आमदारान कामां केले म्हणटा पार्टी बीजेपीनूय कामां केल्या म्हणटा तू म्हणजे सरकारानूय कामां जाल्या पण तुजी प्रायोरिटी कामान जावं हय. हांवें म्हटलां जी कामां हांवें स्टार्ट केल्ली ती आमदारान थोडी कामां केल्या देर आर टोटल 97 ऑफ वर्क्स एक आनी दोन काम न्हू आनी जी इनोग्रेशन करता पळय जर तुमी ते फायली जर काडून पळयात फायली सोडा युट्यूबाचेर तुमी जर आतां लायटीचे म्हाजे आय एम ऑन रिकॉर्ड की इन द मिडल ऑफ 2019 ती वर्क ऑर्डर दिली अजून कामां कित्याक स्टार्ट करता सो फॉर 3 years आय वॉज स्टॉप फ्रॉम डुईंग वर्क अडेज वर्सां जेन्ना हांव आमदार उरलो मिनिस्टर जालो अडेज वर्सां हांव आमदार नासलो पळय तेन्ना अडेज वर्सां म्हाका कामां खूब कामां धुकलो कांयच याचे कारण कितें दॅट वॉज याचे कारण कितें खंय तरी हाडयली हाडयली तेन्ना कामां हाडयली म्हाजी कोण खंयच्या पक्षान बीजेपी बीजेपी जाले सत्ताधारी पक्ष जो आसलो आनी सत्ताधारी ते लोक आसले तेन्ना ती कामां जालेली नाकाच सर हांगासर आयज हांव दॅट्स द डिफरन्स बिटवीन मी एंड देम इज हांवें काम हाडूंक ना हांवें वचून खंयच्या कामाचें वचून तूं थंयसर पोल घालता म्हूण ते पोल वचून हाडूंक ना आतांच्या आमदारान हाडयले म्हणटा तेन्ना म्हाका तेन्ना हांवें खुबशे प्रोजेक्ट पळय आतां सालिगांव चर्च हांवें इनॉग्रेट आता पण इनॉग्रेट करता आपली थंयसर आपलें नांव जावं म्हणून थंयसर मिडिया तुमी एक म्हाका सालिगांव येद्या व्हडलें काम केलें आमी एक मिडिया पार्ट दाखयला सालिगांवाची हांवें गपचूप कामां केल्या कोणाक कळपाक नाका कामां हाडूंक जायना म्हणून कामां केल्या आनी आय हॅड नो सपोर्ट दॅट टायम म्हणजे त्या आमदारान खंय तरी प्रसिद्धी घेतली म्हणून त्या रागापोटी खंय तरी तुमी देगेक सरतात अशें म्हणपाचें म्हणजे जी तुमची कितें आसली तीच कामां ती म्हणटा फुडें येयली त्या सध्या आमदार आसा केदार नायक तेणी कांयच करूंक ना अशें एका वटेन अशेंय म्हणटात ताका लागून आपूण खंय तरी रागापोटी रागापोटी ना रिलायन जाता आता हे डेजिग्नेशन इज प्युअरली माझ्या लोकांक दिसता की वॉट वर्क आय हॅव डन वॉट वर्क दे हॅव सीन फॉर लास्ट 4 years आणि कंपेरिंग म्हाका जे कंपेर करता पळय तितून तेंकां दिसलें की बाबा ही कामां जावपाक जाय कामां जाल्या जातल्या ही कामां जी जावपाक जाय हे सगळे म्हाजे एक्स मेंबर्स पळय वर्क विथ मी करंट मेंबर्स हू आर वर्किंग जे फाटले थोडे कमिटीचे आसा हांव स्वता थोडे कमिटीचेर आसा देवस्थान कमिटीचेर आसा क्लबाचेर आसा तेंकां दिसलें की बाबा तेच्या बरोबर काम करपाक जाय ते लोक आसा हे खंयचे पार्टीवर लोक येवंक ना हे जय सगळो करून लोक येयले जयेश बाब म्हाका सांग पळय आतां म्हाका सांग पळय तूं म्हाका सांग आतां जर अशें सिच्युएशन जालें तूं वॉयस म्हणून रावलो 6 म्हयने आनी जर फाल्यां बीजेपीन सांगलें बाबा तुजे हे बरें आसा आनी तूं जर बीजेपीन कॉन्टेस्ट कर जाल्यार तूं रावतलो करचो ना परत म्हणजे कार्यकर्ते- तुमचो जो आदलो हो फॉरवर्ड थंय वचपाची शक्यता आसा हांव आतां सद्या काम स्टार्ट करतलो हें काम म्हाजें प्युअरली जो आय वील स्टार्ट टचिंग डोर टू डोर म्हणजे लोकांक जे लोक म्हाका सांगताले पळय
त्या लोकांच्या आश्वासनाचेर त्या लोकांच्या विश्वासाचेर हांव परत डोर टू डोर घेतलो. लेट द फ्युचर पोस्ट टेक्स. तुझ्या कार्यकर्त्यांनी तुका सांगून बीजेपी कित्याक सोड ते सांगून आता खंयच्या पार्टीन वयतलो व तेवूय तुका सांगितलं. बीजेपी कितें सोडटा सांगलें ना. आमची कामां आसा ही कामां जावंक जाय आमची. कामां जायना. थोडे जे प्रस्थापीत लिडर असले त्या लिडरांना स्थान ना. हे खुबशे इश्यूज आसा. खंयच्या पार्टीन वचता तुमच्या कार्यकर्त्यांनी तुमकां सांगून ते विचारून ओव्हर कोर्स ऑफ पिरियड ओव्हर कोर्स ऑफ टायम डिसायड. पूण हे केन्ना आता इलेक्शन लागीं आहा न्हू केन्ना प्लॅनिंग अजून कॅन्डिडेट गिरीशान बीन कॉन्टॅक्ट केल्लो तुका अजून हांवें कोणा कॉन्टॅक्ट करूं ना. गिरीशान विजयान कोणेच कॉन्टॅक्ट तुका करूं ना. हांवें कोणा कॉन्टॅक्ट करूं ना. हे करूं ना पूण तेंच्यांनी तुका केला काय गिरीश विजय कितें करता? आय वॉज स्टील जय तुमकां अशें दिसना की हो जो रिजायन जाले बरें आसा. खंय तरी उशीर जालो असो. हे खूब पयलीं करपाक जाय आसलें. सो फुडें सो प्रायोरिटीज कितें आसतली? तुमी 27 कॉन्टेस्ट करता म्हणटा न्ही इलेक्शन. सो प्रायोरिटीज कितें आहा तुमच्यो फुडें कामां सालिगांवा खातीर? सालिगांव काम आसा ती प्रायोरिटी. कितें उरला सर? विजन विजन फॉर सालिगांव. So Saligaon means to do development, sustainable development, as per the requirements of people of Saligaon. लोकांचे नाका ते नाका. Saligaon is believed to be a heritage village. ही heritage village रिटेन जावची. फक्त खूपशी कामां म्हाका दिसता की जावपाक. ओके जयेश म्हाका आनी एक सांग पळया. तो गार्बेज प्लांटाचेर तुमी कशे इश्यूज रिझॉल्व करता? गार्बेज प्लांट तुम्ही आमदार आसा त्याने मिटींग घेतली गार्बेज प्लांटावर आनी आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सी लोकां आपयले की एक्सपेन्शन जावचे न्हू. गार्बेज प्लांटा टायमार ती ड्रग्स जाले. खुबशे आमी एज्युकेशन केल्लें आसा. आमी इवन आमचे कडेन जे वेस्ट मॅनेजमेंट डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिशल्स आसा तेंच्यांनी मिटींग घेतली. आमच्या सरपंचां कडेन मिटींग घेतली आसा. आनी सरपंचाक तुमी कित्याक आडयता वो एक्सपेन्शन कित्याक आडयता हे तांकां इम्प्रेस करपाचो प्रयत्न केलो. तेंच्यांनी क्लियरली सांगलें की दीस प्लांट वॉज इनिशियली मॅनेज फॉर ओनली फॉर सालिगांव अँड टू नेबरिंग विलेजीस. पण आयज थंयसर म्हाका दिसता ऑलमोस्ट सगळे गोंयच्यो थंयसर गाडयो थंय येता आनी ह्यो स्टॉप जावो. आयज केदारान प्रेस घेतला. त्या प्रेसाक तेणी सांगला की तूं आपलो एक बरो प्लॅन झडपी खातीर बी वावुरलेलो. तुका बेस्ट ऑफ लक बी म्हटला. पूण ही तूं म्हणटा तशी 97 जी कामां आसात ती वगळली जाल्यार अजून सालिगांवा खातीर केदारान कितें करपाक जाय? खंय कमी पडलो? ते तूं कर. ते सालिगांवा खातीर खुबशीं कामां म्हाका दिसता उरल्या. विथ रिगार्ड टू जस्ट रिटेनिंग सालिगांव आयज सालिगांव जे कॉन्क्रिटायझेशन चल्लां पळय आयज तूं जर वेरेच्यान एकदा रावंड मारशीं न्हू जाल्यार सगळ्या भांगराक तो पत्र दिसता. सालिगांव डजंट नीड कॅपेसिटी डेव्हलपमेंट. सालिगांव डजंट नीड रिटायरमेंट होम्स. म्हणजे दिल्लीच्यान कोण चावी दिवन मेरा एक घर आहे सालिगांव म्हणून धाडटी सालिगांव आमकां तेन्ना सालिगांव नाका. आमकां सालिगांव GK2 नाका. म्हणजे ग्रेटर कैलास दिल्ली आसा पळय ते ग्रेटर कैलास 2 अशें म्हणटा ताका. दे आर टर्मिंग डिफरंट. म्हणजे एक हांव असो हें पळयतालो तेजेर ते वास्को दा गुप्ता म्हणून धरून म्हणजे आमकां तुका वास्को दा गामाचेर वास्को दा गुप्ता म्हणून फुडें पळोवपाचें आसा काय आमच्या वास्को दा गामा रिटेन करपाचें आसा हेजेर म्हाका दिसता आमचें लक्ष आसता. ओके जयेश आनी एक विचारता तुका. तुवें म्हटलें की तुका जर फाल्यां कन्सिडर केलो 27 इलेक्शन बीजेपीन जाल्यार तूं ना बीजेपी वांगडा. सो तुका दिसता की तुवें फाटले फावटी बीजेपीन गेलो आनी कॉन्टेस्ट केले पळय ते मिस्टेक जाली कशी? ना कॉन्टेस्ट करून मिस्टेक करून हांवें. पण लास्ट टायम म्हाका दिसता तेंच्यानच थोडा फ्रॅक्शन जालें बीजेपीचे. तेंच्यांनी हांव पयलीं म्हाजो बीजेपी बेश्टी कोणाक टिकेट दिना. बीजेपी जर सो विजिबिलिटी ऑन बेज ऑफ विजिबिलिटी टिकेट दिता. that time I would have won the election. If not, for some पदाधिकारी तेंच्यांनी जवळजवळ 900 लोकांक तेंच्यांनी काडून उडयल्या पार्टीच्या. आणि एक सर्टन सेक्शन म्हाज्या बरोबर बीजेपी वावरूंक ना. जे आयडियोलॉजीचे लोक आसले बीजेपीच्या ते म्हाज्या बरोबर वावरले. पण त्या लोकांक आयज खंयचोच स्थान ना. एक तुमकां फॉर एक्झाम्पल लावन दिता की असोच एक आदलो स्ट्रॉंग कार्यकर्तो आयज तेजे कडेन एक काल पळय अपॉयंट जाल्लो कार्यकर्तो ताका सांगता वचून की तुका एक आमचो दुसरो कार्यकर्तो काम सारकें करिना ताका लागून त्या जाग्यार तुका धाडटलो. आतां ज्या मनशान बीजेपी बसयल्या त्या मनशाक वचून तो सांगता की आमचो एक पदाधिकारी काम सारकें करना त्या जाग्यार तुका घालूं काय म्हणून. ताका कितें जावंक फावा. अशा लोकांनी म्हाका सांगलां की आयज तुवें भायर सरून कित्याक हेंची हांगासर म्हणजे हांकां एक वेगळ्या तरेच्या लेवलार म्हणजे वर्किंग चालू आसा. ताका लागून यू हॅव टू स्टेप आउट आनी आमी वी लूक एट यू एज आमचो ऑल्टरनेट. ताका लागून तुवें भायर सरपाक जाय. सालिगांव वॉटर शॉर्टेज इश्यू हांवें मायकल लोबन इन 2021 इन द इयर 2021 आमी
एक प्रोजेक्ट स्टार्ट केलो ऑफ 20 MLD आणि इट वॉज इनॉग्रेटेड. प्रोजेक्ट टेंडर जाल्लो, वर्क ऑर्डर इश्यू केली आणि इनॉग्रेट जाल्लो. 20 MLD प्लांट जो रॉ वॉटर आसा तो रॉ वॉटर ट्रीट करून आमचे रिक्वायरमेंट इज अराउंड 5 to 7 MLD. पण थंयसर 20 MLD प्रोड्यूस जातले. 20 MLD would have been sufficient water to cater Saligaon and Kalapur. क्वेश्चन येवपाचो आशिल्लो तेका अपोज जातालो खूप फाटल्या बोवाळ जालो पडले येवचो ना म्हणून कॅसिनोची फायलूच माझी सायन आहा. कॅसिनो येवपाचो आसलो पळय त्या फायलीचेर माझी सायन आहा की वी आय डिक्लाइन दिस, आय डिसअप्रूव्ह दिस. जयेश आय वॉज अ पोर्ट मिनिस्टर देन, आणि ते पोर्ट मिनिस्टर असताना माझी ते फायलीचेर सायन आसा की आमच्या दर्याक जो हे आसा, जो तेंचो एक रूल आसा की सर्टन लेंथ, सर्टन हायट, सर्टन विड्थची वेसल आसता इट वॉज क्रॉसिंग दॅट, आणि सर्टन गायडलायन्स लागून आमी ते हांवें आय वॉज द वन टू रिजेक्ट इट इन फर्स्ट प्लेस. आतां पणजे हाडटा परत थंय दवरून दवरपाचें तेका तुमी अपोज करतले सध्या ते पण आसा. एंटायर विलेज ऑफ जयेश तूं बीजेपी जॉईन जाल्लो फॉर बेटर फ्युचरा खातीर आयच्या तारखेन तुजें मत कितें आसा? माझे मत आसा की आमचे सालिगांव पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स आनी सगळे बरें आसा. आयडियोलॉजी शूड बी आयज पयली आयडियोलॉजी पार्टी विथ डिफरंट आनी सगळे पयली उरतात. बट थोडे म्हाका दिसता की आयज कोणाची तशी आयडियोलॉजी उरलेली ना. आयडियोलॉजी हॅज टू बी पीपल, डेमोक्रेसी आनी लोकांचो जो वेलबिंग आसा आनी लोकांचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर लोकांक जाय आनी लोकांची सेफ्टी लोकांक जाय, जो पीस लोकांक जाय, हो म्हाका दिसता लोकांक दिवपाची गरज आसा. आनी समबडी हॅज टू वर्क फॉर जयेश बाबू एक तुम्ही बी संघाचे मंत्री आसले, दिलीप परवळकर आसलो, केदारनाथ आमदार आसा, अशें आसतना सगळे तुम्ही वांगडा आसतना परत जो दिलीप परवळकर आसा तो बीजेपीची तिकेट मागता, हेचेर तुमकां कितें दिसता की दिलीप मातशें दिलीप मेंबर आसा, दिलीपाची हांव ते रिकमेंड करूं शकता. दिलीप एक प्रेझेंट मेंबर आसा, एक्झिक्युटीव मेंबर आसा दिल्लीचो, तेजी स्ट्रेंथ आसा आनी तेणे जवळ जवळ तो सांगता प्रमाणे तेणे खुबशे लोकांक कामाक गेल्ले आसा. तेजी आयज वोटर बेज आसा, म्हणजे आयज कांयच म्हणटा सुरवात जावं म्हाका दिसता 2-3 हजार मिनिमम दिल्लीची वोटर बेज आसा. ताका लागून दिलीपान अवश्य ट्राय करचो, प्रयत्न करचो. ही वूड बी अ बेटर कॅन्डिडेट फाल्यां दिलीप रावलो जाल्यार खंय तरी पण टफ कॅन्डिडेट फॉर तुका टफ कॅन्डिडेट म्हणटा No, it's a good candidate. That is for the BJP and the party to decide. कोण whether Kedar is better. तेंचो एक कॅम्पेन जो चालू आसा, Kedar versus Dilip. So let the party. It is not for me to decide. आयज जो तुमी सेटबॅक जाता हेच्या खातीर खंय एक पॉलिटिकल रावंड आसा अशें म्हणटा जनता. आतां तुमी आयज सेटबॅक जाल्या बीजेपींच्यान, क्विट जाला, तर हेज्याक फुडें तुमचो स्टेप आतां कितें आसतलो? आमचो स्टेप आसतलो की लोकांक प्रत्येक घरा वचून लोकांक मेळचे, लोकांचे प्रश्न आसा ते जाणून घेवचे, त्या प्रमाणे काम करचें. थँक्यू. 27 तुम्ही कॉन्टेस्ट करतले 100%. 110%. पार्टी सर पार्टी मध्ये decide. थँक्यू. Very simple. एकूच मिनटां बॉस हांगासर राव, थंयच राव. आयज चालू तू उद्या सांग सांग. आयज इनफॅक्ट म्हाका दिसता विजयाची एक बायट पळयल्या आनी त्या बायटान तो म्हणटा की द नेक्स्ट इलेक्शन वीच वील हॅपन अगेन्स्ट द डिफेक्शन, आनी डिफेक्टरांक थंयसरूच स्थान ना असो ते कमेंट हांवें आयकला वयर. डिफेक्शनाची बरी भाशेचे जे मिनींग आसा डिफेक्शनाचो ते हॅज टू बी अंडरस्टूड प्रॉपरली. आनी म्हाका दिसता डिफेक्शन इज समवन हू जम्प्स द पार्टी आनी लोकांची मॅन्डेट दिला आसतना हू गोज अगेन्स्ट द मॅन्डेट इज अ डिफेक्टर. हांवें डिफेक्शन करूंक ना. आय हॅव रिजायन्ड एज एन MLA एंड आय फेस द पीपल. इज नॉट अ डिफेक्शन. हांव डिफेक्टर न्हू. दिस इज आय एम नॉट क्लॅरिफायींग दिस टू कन्विन्स सम पीपल टू टेक मी टू दॅट पार्टी. हांव कोणाक कन्विन्स करना म्हाका पार्टीन घे म्हणून. हांव म्हाज्या लोकांच्या हेजेर हांव कॉन्फिडंट आसा. फाल्यां खंयच्या लोकांची हे आसत नासत, सॉरी पार्टीचे हे आसत नासत, पण म्हाका म्हाज्या लोकांचे विश्वास जरा फुडें सरिल्लो आसा. हांवें डिफेक्शन करूं ना. जरी म्हाका मदीं डिफेक्शन करपाक खूब ऑफर जाल्ल्यो आनी ते विजयाकूय खबर आसा की म्हाका जसो जे ऑपरेशन सुदीन ढवळीकर केल्लें बाबून आनी बावस्करान, तें ऑपरेशन म्हाका विजयाचें करूंक मेळटालें, पण तें ऑपरेशन हांवें करूंक ना. म्हाका डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आनी विजयाचे सगळे पोर्टफोलियोज तेन्ना मेळटाले, वीच विजय ऑल्सो नोज, वीच आय डॉट टेक. मॉरली आनी एथिकली आनी प्रिन्सिपली म्हाका तें सारकें दिसना.
एक हांव कोट करता आमचो एक्स सरपंच लेट सरपंच श्री रमाकांत मलीक एका मुद्दम आयज कोट करता. रमाकांत मलीक म्हणटालो जे पंच सदस्य आपूण जिवन हाडटा पळय जयेश ते म्हणटा पयलीं आपूण तुज्या बापायक पळयता तुजे फॅमिलीक पळयता. आनी जर फॅमिली बापूय जर सामको जर सत्यवादी आसा जर बरो आसा गुड नेचर रिस्पेक्ट जर तेका जर रिस्पेक्ट रिलीजन आसा जाल्यार त्याच मनशाक आपूण टिकेट दिता म्हणून. तेन्ना तरी म्हाका तेन्ना झेडपी बसलेले पळय आपूण तुज्या बापायक आपलो म्हणजे श्रीकांत मलिकाचो कार्यकर्तो तो बापूय तुजो आनी आपूण तुका वळखता म्हणून आपूण तुका झेडपीक सपोर्ट करता. आनी तेच म्हाका दिसता झेडपी आसतना म्हाका देंवोवपाचो प्रयत्न केल्लो स्टेप डावन नॉट जॉईन जाता आय नॉट डू एमएलए आसतना म्हाका मदीं ऑफर येयल्ली की तूं वीच हांव तुका विचारता वीच एमएलए वूड नॉट टेक दिस ऑपॉर्च्युनिटी. जर कोणाक डेप्युटी चीफ मिनिस्टर मेळटा आनी जर बरे बरे पोर्टफोलियोज मेळटा जाल्यार कोण सोडटा. हांवें सोडले आनी हांवें सोडले एथिकली बिकॉज आय हॅव टू म्हाका हांव एक बिलीव करा की हांव म्हाका पयलीं म्हाका स्वताक मनाक तें पडपाक जाय तें म्हाका पडोंक ना हांवें करूंक ना. आय हॅव स्टेप डावन आय हॅव रिजायन्ड एज एन एमएलए and I've stayed for some time and then I joined BJP to contest the national. गोवा फॉरवर्डान वयचो आनी क्लॅरिफिकेशन कित्याक काय म्हणटा पण परतून वचपा रेडी आहा तूं गोवा फॉरवर्डान जर विजयान आपयलो जाल्यार? हांव क्लॅरिफाय काय करना म्हणजे काय उलयता तेजें भाशण करना. दॅट इज हांवें एकदां बीजेपी भाशेन कितें म्हणलेलें वॉज अ व्हेरी पॉयंटेड स्टेटमेंट पूण तेन्ना तो स्टेटमेंट करपाची गरज आसली तेन्ना हांवें स्टेटमेंट केल्लो. अशें खुबशे लोकांनी खुबशे व्हडले मोठ्या लिडरांनी स्टेटमेंट्स केले एट दॅट पर्टिक्युलर टायम तेन्ना ती गरज आसली तेन्ना ते स्टेटमेंट केले तेन दे बिलीव्ड इट एट दॅट टायम. आयज हांव स्टेटमेंट करना. इट इज फॉर माय पीपल टू डिसायड वेर टू गो विथ हूम टू गो. एकूच मिनट बस हांब